30 वर्सां उपरांत पणजे महालक्ष्मीचो कलाभिवृद्धी महोत्सव जाता। 3 डिसेंबरासावन उत्सव सुरू जातलो। महोत्सव 4 दीस चलतलो। पर्तगाळच्या स्वामीच्या मार्गदर्शनान कार्यावळ जातली। निमणे दिसा 6 डिसेंबराक पर्तगाळच्या स्वामीचे सप्तती समवर्तन पुर्तीची कार्यावळ जातली। कार्यावळीक रेल्वे मंत्री, आयुष मंत्री, मुख्यमंत्री आनी बाकीचे मानेस्त आसतले। ह्या पयलीं 1983 असो उत्सव जाल्लो। This festival was last held in 1983, so after a gap of more than 3 decades, we're celebrating this mega event under the guidance of our revered Swamiji, His Holiness Srimad Vidyadiraj Tirtha Sripad Vadir Swamiji of Gokarna Partagai Jivattam Math. श्री गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश स्वाम्यांक 70 वर्सां पूर्ण जाता। ताजो एक मोठे एक असो सत्कार जावचो आनी तातूंतल्यान आमकां दिसलें की राजधानीन तांचें एक बरें आगमन जावचें, स्वागत जावचें। चिन्मय मिशनाची चिन्मय संदेश वाहिनी आणि चिन्मय ज्योती यात्रा 5 ते 9 डिसेंबर मजगती गोंयांत पावता। स्वामी चिन्मयानंदाच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमतान चिन्मय मिशनान देशातल्या सुमार 40 लाख लोकांक संपर्क करून अध्यात्म प्रसाराचे टार्गेट दवरला। Chinmay Jyoti Yatra, which will be going from 24 states, and now it is coming to Goa very in a short period of time. That's in the first week of December. आणि पणजे दिवजा सर्कला कडेन जे ऑफिशियल पॉइंट आसा पणजेचो, थंय ताका आमी भव्य तरेन स्वागत करपाचें केलां। आनी स्वामी मित्रानंद हांचे एक लेक्चर आसतलें, तशेंच स्वामी चिन्मयानंदाचे टिचिंग्साचेर, प्रिंसिपल्साचेर एक लेक्चर दवरलां। आनी थंय तो दर्या संगमाचेर कला अकादमी यज्ञतेर्यमय आसता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो सरसंघचालक मोहन भागवत 6 डिसेंबराक गोंयांत येवपाचो आसा। बांबोळे डॉक्टर के.बी. हेडगेवार स्कुलांत मोहन भागवत भेट दितलो। उपरांत थंयच्या एथलेटीक स्टेडियमार ताची सभा जातली। ही जी नवीन वास्तू आहे त्याचं लोकार्पण असा कार्यक्रम आहे। नंतर डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार संघाचे संस्थापक आणि ज्यांच्या नावानं ही संस्था चालते त्यांचा एक भव्य पुतळा, पूर्णाकृती पुतळा आपण मैदानावर उभा केला आहे। आणून त्याची आता साधारण सगळी रचना तयारी झालेली आहे। त्या दिवशी त्याचंही अनावरण होणार आहे आणि नंतर स्टेडियमवर म्हणजे SAGचा जो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचा जो स्टेडियम आहे त्या स्टेडियमवर त्यांचं प्रकट भाषण होणार आहे। हा साधारण 10 ते 12:15 पर्यंत हा कार्यक्रम चालणार आहे। कार्मेचे भाड मेर्शेच्या साई कुंजात साईबाबाच्या देवळाच्या सभाघराचे उक्तावण झाले। कार्यावळीक आदली मंत्री विक्टोरिया फर्नांडीस, मंत्री आलिना साल्ढाणा, आवेर्तान फुर्तात आणि रुदॉल्फ फर्नांडीस आशिल्लो। तिळारी धरणग्रस्तांक गोंय सरकारान थारिल्ले प्रमाण आर्थीक मजत दिवपाची तयारी दाखयल्ल्यान तिळारीच्या शिष्टमंडळान परवर येवन मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानले। महाराष्ट्र सरकारान उरिल्ल्यो फर्मालदादी पुराय केल्या उपरांत गोंया वटेन सगळे तरेचो आदार करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला। आताच आदरणीय गोव्याचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणजे पार्सेकर साहेबांनी आम्हाला एक सुतोचित वाक्य केलेलं आहे की गेल्या 15 दिवसामध्ये सुद्धा काही लोकांची जी आपल्याकडे फाईल आली त्याच्यामध्ये मी सही मारलेले। आता प्रोसेसमध्ये झालेलं काम पूर्णपणे सुरू होणार। तुमच्या सिंधुदुर्ग कलेक्टरने याच्यामध्ये योग्य तऱ्हेने पडताळणी करून योग्य तऱ्हेचा विषय निकाली काढण्यास प्रयत्न केले तर आपण तात्काळ हे पैसे देण्यास तयार आहोत। अशा प्रकारची एक आशा आणि चांगल्या प्रकारचं सहकार्य केलेलं आहे। याबद्दल आम्ही गोवा शासनाचे पूर्णपणे तिलारी प्रकृती संघटना आभार व्यक्त करतो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पेडणे कोरगावच्या ग्राउंडाचे 25 ते 30% काम जालां। फेब्रुवारी 2016 मेरेन ग्राउंडाचें काम तडीक लागतलें म्हणून खेळा प्राधिकरणाचो संचालक VM प्रभुदेसाय म्हणटा। खेळा मंत्री रमेश तवडकार आनी राना पर्यावरण मंत्री राजेन आल्लेकारान कोरगांवच्या ग्राउंडाचो बुन्यादी फातर घालो। ग्राउंड बांदलो म्हणून जायना, ताचो बरो वापर जावंक जाय म्हणून आल्लेकार उलयला। फाउंडेशन स्टोन घालता आसतनाच आमकां जवळ जवळ 25-30% काम जाल्लें दिश्टी पडटा। म्हणटकच आनीकय खोशयेची गजाल। नाजाल्यार एकदां अशें आसता की फाउंडेशन स्टोन घालो आनी मागीर फुडले 6 म्हयने कांयच जालें ना,
अशें कांय प्रोजेक्ट आसता पण तातलो हो प्रोजेक्ट ना हे पळोवपाकय खूब उमेद जाता. येणाऱ्या फेब्रुवारी 2016 पर्यंत ह्या मैदानाचें काम पूर्णत्वाक वतलें. अपेक्षा ही आमची सगळ्यांची आसा की हांगासर केवळ आता ही ग्राउंडाची सुविधा फॅसिलिटी निर्माण जाली म्हणून जावचें ना. ह्या मैदानाचो वापर भुरग्यांनी तरुणांनी आमच्या करपाची गरज आसा. सांजचे आमी खंय तरी अशे कट्ट्यार बसून फकाणां मारीत बसलेले असतात. ताज्या बदला ग्राउंडाचेर येवन समजा आमी आमची एनर्जी हांगासर घालयली आनी मेळयली जाल्यार ह्या सगळ्याचें सार्थक जालें असा ताजो अर्थ जातलो. आणि म्हणून त्या दृश्टीन आमी सगळे जाण प्रयत्नशील आसात. इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत पुरण. नमस्कार.